गोंयकार मिडियाच्या मानाचे तुमकां सगळ्यांक संवसारांतल्या भाव जाणट्या नेत्यांक नमस्कार। पयलीं आमच्या गांवांनी वायनां आसलीं, वायनखोडी आसल्यो आनी म्हणून सगळां दळपाचां काणपाचां वायनाचेर वायनखोडी रच जाय। आतां त्यो वायनाय ना, वायनखोडी ना आनी कांय ना। आतां फक्त उरल्योत गिरणी आनी आतां गिरणी शिवाय पर्याय ना। मी आयज कुडचड्यांक श्रीकांत कोलयेकाराच्या घरा कडेन येयलों। तेंचे गिरणीचेर सगळं दळूंक काणूंक म्हणटा तसं सगळं करूं। आयज आमी कोलयेकार भावाच्या गिरणीचेर दळुया, मिरसांग्यो दळुया, पीठ काडुया, तेल काडुया आनी आयचो मांड सामको तेल लावन सुळसुळीत करुया। लायट उरल्या पुरे। हालींसराक पावस आतां पडत आहा, मदीं मदीं लायट येता वयता आनी काय काय जायत आहा। बारीक कामां म्हणा कोणाक करपाची हें ना आनी कांय ना। बेगीन करून घेवंक जाय। आतां खूब येयल्यो मिरसांग्यो त्यो आतां दळूंक जायो। तुमी काय म्हणू हें सगळें करता आसतना हायर सेकंडरीतले भुरगे जे आहोत, शाळांतले भुरगे, त्यांच्या खातीर आमच्या देशा बद्दल स्वाभिमान निर्माण जावंक जाय म्हणून कार्यक्रम आतां बरेच जावंक लागले। खरं म्हणजे असं केला न्हू की हायर सेकंडरीतल्या भुरग्यांक आपलो देश म्हणजे काय, आपली भूमी, आपलो गांव हेच्या बद्दल अभिमान निर्माण जाता। हालींच चंद्रभागा तुकोबा हायर सेकंडरीन देशभक्तीपर गीत गायन स्पर्धा दवरलेली। भुरग्यांनी मात खरांच वेगळी वेगळी देशभक्ती गितान स्वाभिमान जागयलो। असं केल्याशिवाय तुका राष्ट्राभिमान, देशाभिमान, आपल्या भूमी बद्दल प्रेम हे सगळं निर्माण जायना, करूंक जाय। चंद्रभागा तुकोबा उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि खेळ आणि युवा वेव्हार खात्यान केप्यां, काणकोण आनी सांगें तालुका पावंड्यार देशभक्ती गीत गायन स्पर्धेचं आयोजन केलां। ह्या कार्यक्रमाक संगीत शिक्षक अश्विनी जांबावलीकार, कलाकार वसंत सावंत, केपेंचे उपप्राचार्य अशोक मानगुतकार, चंद्रभागा तुकोबा उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य वामन भद्री आणि ह्यार सोयरे हजर असलेले। उच्च माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळी देशभक्ती गीतां सादर करून देशभक्तीचो जागर केलो। ह्या देशभक्तीच्या जागराक वेगळ्या वेगळ्या कितक्याशाच उच्च माध्यमिक विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो। कुडचड्यासून आमच्या मयूर नायकान देशभक्तीचो जागर गोंयभर जागयलो। हणजुण्याच्या सेंट मायकल हायस्कुलाक अंदू 50 वर्सां जाली। 50 वर्सां जाली त्या निमतान हायस्कुलाची वेबसायट उक्ती केली। 50व्या वर्धापन दिसाच्या कार्यक्रमाक कार्यक्रम मंडळाचे नियोजन अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसोजा, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकार, हायस्कुलाचे आदले मुख्याध्यापक मायकल डिसोजा, मुख्याध्यापिका सिस्टर लिबिया फर्नांडीस, विद्यालयाचे आजी माजी विद्यार्थी आणि सामाजिक वावुरपी मोठे संख्येन हजर असलेले। त्या निमतान हायस्कुलाच्या इतिहासाचेर नदर मारपी एक डॉक्युमेंटरी दाखयली। सेंट मायकल स्कुलान आपलो हो 50वा वर्सुकी दीस कसो साजरो केलो तो बघात।
deep down in our hearts. Look mercifully on our prayers, and if it be your will, in your goodness, grant them to us. अंजुनासून आमच्या श्यामसुंदर फट्टेन सेंट मायकल हायस्कुलाचं नाव संवसारभर पावयलां. दसऱ्याक आम्ही सगळे जे असून गावागावांनी आपण सगळ्या शस्त्रांची आमच्या आवतांची जी आमच्या असत ती वर्षाचे 12 महिने आमचं काम आमचा सगळं बळगे आमचं सगळं व्यवहार आमकां पोचतोच म्हटल्यार उपकारतात. अशा सगळ्या आवतांची आम्ही दसऱ्याक हालींच म्हापशेच्या नववर्ष स्वागत समिती जी आसा हे समितीन शस्त्रांची आवता आणि ह्यार काय काय वस्तूंची सामकी आगळे पद्धतीन पूजा केली. खरं म्हापशा ज्या लोकांकडे वेगवेगळ्या प्रकारची बंदुका आर्मां तलवारी सुरयो चाकू आसला न्हू सगळ्यांची सामकी सोबीत पूजा करून काय काय आसलें दाखव असं न्हू. जर गावागावांनी बी जाय सगळ्या तालुक्यांनी म्हणा किंवा शहरांनी म्हणा जाल्यार लोकांकडे कसली आवतां आसत न्हू ही लोकांक कळांक बरी पडटली. आणि आमच्या भुरग्यांक असली बगल्या उपरांत आमचे पयलींचे लोक जे आसले ती कशा प्रकारची बंदुका कसली आर्मां मळत न्हू हें सगळ्यांक कळटलां. नववर्ष समिती जी आहा म्हापश्याची काम करता. म्हापशेच्या नववर्ष स्वागत समितीन अनु पयलीच फावट दसऱ्याक शस्त्रांची आणि अस्त्रांची वेगळी पद्धतीन अशी पूजा केली. हे समितीन लोकांच्या घराघरांनी असलेली सगळी जुनी आवतां पिस्तुलां कोयत्यो खोरीं पिकास आणि काय 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 वेगळे वेगळे वस्तू सगळी शस्त्रां अस्त्रां जमयली आणि म्हापशेच्या हनुमान नाट्यगृहान ही पूजन केलां. म्हापशेचे आमदार फ्रांसिस डिसोजा नगराध्यक्ष आशिष शिरोडकार आयोजक संजय वालावलकर आर्नाल्डो ब्रागांजा आणि हेर सगळे ह्या वेळार आसलेले. पुलीस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज आणि हेर अधिकाऱ्यांनी ह्या शस्त्रांचेर नदर मारली. म्हापशांतल्या सगळ्या जनतेक लोकां कडेन आसलेली सगळी खरी शस्त्रां आणि अस्त्रां बगूंक मेळची म्हणून ही आगळी वेगळी पूजा दवरली असं संजय वालावलकरान सांगला. म्हापशासून आमचे श्यामसुंदर फट्टेन दसऱ्या निमतान म्हापशाच्या लोकांकडेन असलेली सगळी शस्त्रां बघपाची संद दिली आणि कसली कसली पयली आणि आता आर्मां आणि हेर शस्त्रां आसत ती बरी बघूंक मेळ्ळी. पयली आमी काय चवथी कडेन एकच जेन्ना जाय चवथी कडेनच वेगळे वेगळे देखावे बघूंक मेळत खंयसर शहरान आनी खंय खंय. आता तुका काय आता सगळे सगळे कसले सण आसो परबो आसो सगळे कडेन करतात. हालींच 70रीत सरस्वती सगळ्या शाळांनी बरे भुरग्यांनी गांवांतल्या समाजीक देखावे केले. आमचो उदय गेल्लो सबंद 70 काय शाळांनी देखावे केले रे. आता पूण लोक सुदारले ना आनी लोकांक दिसता काही सणा परबे निमतान 4 लोक येवचे आपलो पांय लागचो शाळेक म्हणा सरस्वती कडेन म्हणा बरें जालना. बारीक बारीक भुरगे देखावे सामके अजाप करी सारखे सुंदरच. माऊस 70च्या शाळेत गावातल्या सातेरी सप्तरंग कला मंचान सरस्वती निमतान संत गोरा कुंभार देखाव केल्लो.
फाटली कितकीशीच वर्सां जालीं सातेरी सप्तरंग कला मंच वेगवेगळे देखावे करून गांवांतल्या करकलांक फुडें काडटा. अशाच प्रकारे सालेलीची शाळा आनी सालेली गांवांतले सगळे सामाजीक वावुरपी मेळून सरस्वती कडेन बरो देखाव करतात. ह्या वर्साय सालेलीच्या शाळेच्या आंगणात तळां करून तेतून न्हंयेतले खरे जिते माशे सोडलाले. हे बघत सत्तरींतल्या शाळेंतले देखावे कितके सुंदर केलेत ते. सत्तरींतल्या वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी जावन आमच्या उदय परबान सगळ्या देखाव्यांचेर कॅमेरा घेवन आयलो. ते मातशें बेगीन करा मागीर तेलाचें हें करपा जाय म्हणटा मागीर. हय तर आतां आयज तेल खूबच येयलां, तेलाची सगळी खबरी खूब येयली न्ही. हय हें मातसो तूं काम करून घे, म्हाका मागीर तेल काडूंक जाय. मी आतां हें तेल आहा ही सगळी खबरी येयली तर तेल काडीसर तुमी मात खंय जावं नाकात आनी दुसऱ्या टिवीर काय लावं नाकात. मी रोखडो वयतलो कारण पावस पडटा, लायटीची काय गॅरंटी ना.